खंय धांवन म्हणोक रे आमकां दीस रात धांवडायता उदक नाका सायब आमकां वो फकत कामान हाडूयता बेस्ट पिक्चर आसा आनी भितर पिक्चर पळयता आसतना 83चे स्वता आतां दोळ्यांनी पळयल्ले भशेन दिसली मॅच आनी सगळ्यांनी बरो रोल केलो आनी खरेंच वालोराचें पिक्चर It's a 93 Santosh Trophy. It's an amazing movie. There was like Brahmanam, Mauricio, Camilo, Ashakwarti, Cecilia. It's really want people to watch this movie because it's a fantastic movie and really it's a great who done the Durga Prasad production. And it's really want people to watch because really we like this place like olden days. Long the world, it's like a football game. जे टीम स्पिरिटान सगळ्यांनी काम केलां ताका खरें म्हणल्यार बालो दिवपाचो जे बारीकांतलो बारीक पासून जो रोल आसा हातून डेडिकेटली म्हणजे आपले 100% दिवन केल्ले आसा तुमकां सिनेमा पळयतकीर कळटलें. हे पयले करताना जिखला न्ही हे गोवा ती ग्लोरी हाडल्या जे हिरोज आशिल्ले आमचे थोडे ना आमचे बरोबर थोडे इंग्लंडाक आसा थोडे कुवेटाक आसा आनी पावूं ना गल्फाक आसा आनी थोडे बरे अंतरले तांचे उमेदीन तांचे घरकान आयिल्ले कोणाचे चोड आयिल्ले कोणाचे टायटनाचे चोड बाकीचे बायल आयिल्ली आनी ती उमेद दिसली आमकां ग्लोरी जेन्ना फिल्म काडपाक कॉमर्स केलें ताणें आनी म्हणालें आमचे बेसिसाचेर पळोवपाक गेल्यार ही ग्लोरी शूड गेट द ग्लोरियस स्पिरीट अमंग द यूथ म्हणजे भुरग्यां बद्दल ते हे पळोवन उमेद येतली कोच कितें म्हणटा तो